पवित्रत्म्या दीस बा तुझी कृपा आयच्या दिसा पथकान हांवें वडाना जावच्याक तुजे बदे सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पथकाची काकुळट कर म्हाका पथक्या बक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव अनेका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर्सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबे करून येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारतां कित्याक तूं सशणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापींग केल्यान तूं फटनाय फटपण पडना ह्या वावरतां जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन भरोशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पथकांचें बक्षणें आनी जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या भरोशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तू परासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो आपारमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बरें आनी सरवस्तू परासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पत्ता करिना म्हूण आनी पथका समय सुकयतले म्हूण तीर निश्चय करतां आमेन म्हजे राणेन म्हजे माये हांव म्हाका सगळ्यो तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या कांयचे दिसा हांव तुका समर्पितां म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजे कडेन म्हाका कांय दवर नासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुज्या आस्तांनी वस्त म्हणल्यार बरी समयाच्या बुडव्यान मुरये बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यार ती गर्भेस जाली नम्मा मुरले तुमचे सांगता आश्रय भितर तूं सद्या ती पावल ज्या कुशीन जिजो भगवंत मरिये देवाची माय मापियांक गाती ती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन आपले समयाची साकर तो शब्द म्हणजे तें जावं नमान मुरले तुमचे सांगता आश्रय भितर तूं सद्या ती पावल ज्या कुशीन जिजो भगवंती मरिये देवाची माय मापियांक गाती ती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मुरले तुमचे सांगता आश्रय भितर तूं सद्या ती पावल ज्या कुशीन जिजो भगवंती मरिये देवाची माय मापियांक गाती विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती देवाची माय मापसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावो जावच्या खातीर प्रार्थुया येसुमया बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सवरी जिवणपणाच्या आनंदाक आमी पावाशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो तसो सदां सर्वतां महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां सदां सर्वतां महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां सदां सर्वतां आमेन देवा बुड्या म्हज्या रखण्या सर्गीन देन म्हाका दिल्या तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन सस्नोचो विशय दी तांकां येसुमया निरंतर प्रकाशांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सतमंता देवाक सपुत्र बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्रियास पुताक आमच्या सुमयाक जो पद्दत मेरी गर्भे समलो हांव कामरेता जन्मलो पांच पुताक ताणें कसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो म्हण ताका नेके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पद देवपाच्या उज्या बसला तें तांव जिवांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पळयतात म्या कातोलीक पळय सभे भक्तांचो एकठार पथकांचे बक्षणे कुडीचें जिवणपण ससणेचें जिवीत आमेन आमच्या पास दिता तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमांबरेक पिंबरले तुमचे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव ती पावल ज्या कुशीन जिजो भगवंती मरिये देवाची माय मापियांक गाती विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मुरेक पिंबरले तुमचे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव पावल ज्या कुशीन जिजो भगवंती मरिये देवाची माय मापियांक गाती विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मुरेक पिंबरले तुमचे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव पावल ज्या कुशीचें जिजो भगवंती मरिये देवाची माय मापियांक गाती विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या कळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदीन तसा आतां सदां सर्वतां आमेन
संतोषाचं मिस्तेर पहिलो मिस्तेर मोरये बडवो खबर दिता आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं पत्काम गोसानी आमकां ताळ्ळें म्हणून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरें एक पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल कुशीन जिजो मरी देवाची माई मापियां खातीर नती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो देवाची माई मापियां खातीर नती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो देवाची माई मापियां खातीर नती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो देवाची नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मुरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या ये म्हज्या जिजो आमची पथकां आमकां बक्षी आमकांच्या उज्यांतले आमकां निवार समय सत्म्या सड करून तुजी काकुतीची कसल्या सर्गावन पावय दुसरो मिस्तेर मोरी इलिझाबेथची भेट करता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायट्यांतली आमकां निवार अगेंदे मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाची माई मापियां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन दसा तीन दसा सदां सर्वदा हे म्हज्या जेजू आमचे पथकां आमकां बक्षी कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समय सत्म्या सटकन तुजी काकुलतेची अतिगत असल्यांक सर्गावन पावय तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जिजो जल्मता आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तूं संवसारांत जावं नमान मरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो नमान मरी पेंबरले सुम तुजे सांगात आश्रय भितर तूं सदैव तीन पावल कुशीन जिजो
Namahan mo rin pagpaglaysong Diyos ang taas rin bitartong sa Diyos ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagpaglaysong Diyos ang taas rin bitartong sa Diyos ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagpaglaysong Diyos ang taas rin bitartong sa Diyos ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagpaglaysong Diyos ang taas rin bitartong sa Diyos ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagpaglaysong Diyos ang taas rin bitartong sa Diyos ting Paul Jagusian Diyos. May mapapakanipota kanipawit at miyak. Ye मुझा जेजो आमचे पत्काम काम बक्षी आम करण्याच्या उद्यांतल्या आमकां निवार समय सत्म्या सडकण तुजी काकुल तुजी कसल्यांक सरगावून पावय सौत मिस्तेर मोरी बाळोक जिजूक तेंपलान भेटयता आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पत्काम बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वाट्यांतली आमकां निवार Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Bhagyavanti Maria Dach may mga piyangkati unati karatam siya marna chakali amen. Dasadin tasatang sadang sarbata ये मुझे जिस आमचे पत्काम काम बक्षी एम कंडाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समय सत्म्या सडकण तुजी काकुल तुजी असल्या सरगावून पावय पांचसो मिस्तेर सुकलो भुरगो जिजो तेंपलान मेळटा आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos. Namahan mo rin pagmurlesong Diyos ang taas rin bitartong sa Dewas ting Paul Jagusian Diyos.
naman muri pagmutli sumje sangata sering bitartong sa day mas ting Paul jagus changes may mama bapa kani puta kani pawitatmya ये मुझे आजीज हम चिपत काम का मक्षी हम करना चाहो जानते हम कनिवार समय सत में आसर कर तो चेका कुलते चेत गसल्या सरगावन पवई नमारणी का कुलते चेमये नमनम चा जीवा अमृतानी भरोसा तो कामी उलो मारता हमें परदेशी बेची बड़का याद दुख चा कोणतास्ता अस्कार उस्कार सौ नामे तुझं दान करता तोर तमचे शिकाये ते जे का कुछ डोळे आमचे वे पडती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या सुदीन पोळ जिजू आमकां दाखय ये दयाळे मगाळी दोलबी अहंकारी मरिये bagi unti dawace may amo paso winati कर Bapa jani putra jani pawitatma cinawi amin. सुशांत मिसिंग कर रहे नेक्स्ट सेकंड चलो स्टार्ट कर क्या तो वेटिंग टाइम ले हम कर रहे हैं Sedinya pasu Erga biteda Dinwa sikarza Apoi mogar tuam sezabu Raklayam ka sedanit mogar Suka duka tiunam kahada Satayam subarwang sambarna Sentuhan somya Mendirang sembeliau Kita gamadu Tukar sita Amcil tuwe wotulia Sedenya pasu Erga biteta
दिनवाची काळजा. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो. नव्यानाच्या 5व्या दिसाच्या मिसाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयटी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक भक्तिकांक आमच्या मोगाचे प्रणाम मोगाचो स्वागत तुमकां आमी मागता. हाचे दिसा आमी नियाळचो विशय कुटुंबांत मोग आनी मागणें लग्न जिविताचो संतोषो सांजूद दादल्या बायलेच्या मोगाचो मजतदार म्हणलो संदेश आमी नियाळटा. ह्या संदर्भार काजारी जोड्यां खातीर विशेश करून आमी मागता. दोन काळजां दोन मनां एक जावन जिवचें आधुनीक काळांत तितलें सुलाभ न्ही. एका आवयक जल्मल्लीं भुरगीं माया मोगान जिवंक शकनात अशें आसता. खंयी एक दादलो खंयी एक स्त्री लग्न जिवितां सांगात मेळोन सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत एकामेकाचो मोग करून जिवचें भोव कश्टांचें. तांकां आमच्या मागण्याचो आदार भोव गरजेचो देखून तांचे बसून विशेश करून आयच्या दिसा मागया. हे संदर्भार आमी विशेश करून मागया अर्गां ते सावन बसून मीस भेटयता फाबियानी जेसी मेंडोन सादव कातार गांवांक येवंक विमानां नॉर्मल जावचे खातीर मीस दिता किशोर मिनेजीस कुवेट. अर्गां ते सावन बसून मीस दिता फिलीप नेरी सरावो IC कॉलनी मुंबय. तशेंच अर्गां मीस दिता अनिता डेनिस डेरिल डिओना बेळमान गॉडविन प्रमिळा मंतेरो पवित्र काळजवडो लेस्ली प्रिया डिसोजा नित्या दरवडो. देवदीन स्टेल्ला मोरस जत्म्या पसून मीस भेटयता सुनील मोरस नित्या दरवडो. हे सर्विरिद्या पसून मागया आमा समेस्तां बसून मागया जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उडास कडून तांच्या बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळे भाव भयणीनो आयच्या दिसाचो संदेश देळूचो आमी आयकला. कुटुंब आनी कुटुंबांत मोग आनी मागणें. खंयसर मोग आसा थंयसर मागणी आसा. आमी मोगान जियेत आसतना आमी मागण्यांती आमी आसा. देखून मोगान आमच्या सर काजारी जोड्या पासून आज मागता आसतना आमचें कुटुंब देवाच्या मुखार हाडया आनी आमच्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा मोग ह्या मागणें तें भरती करूंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सर्वेस पोर देवा लागीं आमी मागया. जायते फावटी आमी कुटुंबांत मागणे आनी मोग करिनातल्या खातीर देवा लागचें बक्षणे मागून सांगता आमी म्हणया हांव पादकी सर बलिदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पसत बेगीन सदांच समकार मरये सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पददार देव आमची काकुळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मुखाळ बापा धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां पाव केलें. ताच्या मागणेच्या आदारान
चड आनी चड मनशां तुवें दडलेल्या जेजू क्रिस्ताक पवर्तान म्हणून घेवन तुका वळखोंक फावो करणे अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक काल्ती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले परी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवी सभेचो तारोक आनी मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवी सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशेंच पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पतींक खाल जाय. पतीनो क्रिस्तान पवी सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवी सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथाबीण जावच्याक आनी महिमेन परजळिल्ली एक खाणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो तूं मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना. बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवी सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मोदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलो. देवाचें उतर हें. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताजेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळम. ताच्या पवित्रार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ तांचो आनी निर्मळ अंतस्कर नासो. खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशा
तुझें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशां तुझें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी घोसार्या. हालेलुया गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी घोसार्या. जो कोण मुजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी घोसार्या. हालेलुया गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी घोसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्यात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसोन तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी एरियकलोई कुटुंबांत हांव आयिल्ले. कुटुंबांत जल्मल्ले, ल्हान व्हड जाल्ले आनी थंयसर कुटुंबांत मोग आसा. आनी मोग आसल्या वरवीं आमी त्या मोगांत वाडटा आनी मोगांत जियेता. आनी हे मोग आनीकी चड बळवंत करच्याक मागणें आमकां गरज. मागणें करचें म्हळ्यार केवळ सकाळीं सांजेची उबी मागणी मात्र म्हणचें न्हय. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्या 11-13 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां एल्कानाची पतीण हान्ना तिका भुरगीं नातलीं. टेंपलाक येवन येली मुखार ती मागणी करताली आनी जायते फावटी उबी मागणी मात्र न्हय, या वचची या आमी बायहाट म्हणची मागणी मात्र न्हय, ती बसोन तिची बोगणां तिची उतरां काळजाचे अत्रेक खंत बेजाराई हें सगळें देवाक मोगान अर्पिताली. आनी असो फळ जावन देव तिका थंयसर भुरग्याचें देणें दिता. तशेंच आमी पळयता गेसेमनी मोळ्यांत जेजू मागण्यार आसा. वाक्य 26 अध्याय 26 वाक्य 36 आमी वचले जाल्यार थंयसर ताका भोगचे ते आटे विटे ते सगळे कुर्साचें मरण आनी सगळें ते दोळ्या मुखार हाडून बापा मुखार तो भेटोवन दिता. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथान सैस
ಅಧ್ಯಾಯ 29 ವಾಕ್ಯ 13 थंयसर आमकां म्हणटा आमची उतरां आमची मागणे आमचे सगळें आमी जिबेन आमी उसारता पूण आमचें मन आनी काळीज देवा तावन मस्तू पयस आसा देखून आमी मागणें करतना आमची भोगणां आमचें मन आमचें कितें आमकां भोगता तें देवा लागीं आमी भेटय जाय देखून विविध वेळार आमचे मागणे कुटुंबांत इगर्जेंत पिडे वेळार कश्टा वेळार गरजे वेळार आमी मागणें करता आनी हे मागणें बळवंत जायचे तरे आमी ते मागणें आमच्या काळजांत तावन ये जाय देखून पवित्र पुस्तकांत जेजून म्हणलें आसा म्हाका कोण सोमया सोमया म्हणटा तो सर्गींच्या राज या ते तसो ताळो देवाक आयकना कित्याक देवाची खुशी करता तो मात्र देवाक मानवता जेजून मागणें करचें संदर्भ जायते आमकां कळीत आसात पवित्र पुस्तकांत जेजू मिसांव सुरू करच्या पयलें 40 दीस आनी रात उपास आनी मागणें करता बापाची खुशी कितें म्हणून जाणा जाता आनी तितलें मात्र न्ही जेजू मार्काच्या वांजेल्यांत अध्याय 1 वाक्य 35 आमी वाचलीं जाल्यार जेजूचे मागणें बापा लागीं ताचो संबंध घट करता संबंध आणखी चड जाता देखून निर्धार करतना सयत 12 जाणां आपोस्तलांक ताणें 20 पयलें सयत बापाची खुशी कितें म्हूण जाणा जालो लोक अध्याय 6 वाक्य 12 आमी वाचल्यार आमकां कळटा थंयसर तो बापा लागीं मागून बापाची खुशी जाणा जावन तेंच तो करता जेजूक मागणें बापा लागीं एकवट संबंध मायपास संतोष प्रेरण आनी आदार तर आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन दादल्या आनी बायलेच्या जिवितांत मागणें ना तर थंयसर तांकां सांगाता रावूंक जायना मोग आनी मागणें दोनीय आसूंक जाय देखून भावार्थ खालतेपण सोंसणीकाय दुस्मानाक बगसून मागचें हेरां खातीर मागचें आनी अशें मागणें कितलें बळवंत जालें तितलें चड तांचें कुटुंब थंयसर बरें जाता देवाची कृपा वळता देवाची बेसांवां वळतात देखून मागणें करतना केवल तेर्स या इतर मागणी मात्र न्ही भोगणां उसारन सांगचें पवित्र पुस्तकांत एकामेका थंयसर मागण्यांत भोगणां उसारन सांगचीं आनी एकामेका थाणी तांकां कितें भोगता तें एकामेका उसारन सांगल्या वेळार मात्र संबंध घट जाता आनी अशें हर एक दीस तांणी मागणें केल्ल्या वरवीं तांकां मोगान जियोवंक साध्य जाता देखून देवाचो मोग अनुभव करचे तर मागण्या मुखांत्र साध्य आसा देखून मागण्या मुखांत्र आमी देवाचो मोग एकामेकाचो मोग करूंक शकता देखून सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या शक्तीन आमी मागणें करूंक जाय जायते फावटी आमचें जीवन अशें जायते फावटी घडचें आसा एक खाणी तुमी आयकल्या जावंक पुरो राय आनी कीर रायान एक कीर पोसलो आनी हो कीर पोसलो आनी ह्या किराक ताणें भांगाराच्या गुडांत घालें आनी ताका त्या गुडांत बरें बरें खाण ताका दिलें पूण रायाचें मोगाचें विधान किराक दुखीचें विधान जाता कित्याक किराक गुडांत आसूंक न्ही बदलाक उबोवन हेर भोवंक ताका आशा पूण रायान भांगाराच्या गुडांत दवरल्यार ताका थंयसर ताचें मोगाचें विधान हांगासर किराक दुखीचें विधान जायते फावटी अशेंच घडटा कुटुंबांत मोग करता म्हणून सांगतात पूण थंयसर मोग थंयसर भोगणां आनी मागणें थंयसर ना देखून जायते फावटी अशें घडोवंक साध्य आसा कित्याक मोग करता म्हणून एकामेका द्वेश करचें सांव पावलू पयलें सावल आसतना आपूण समर्थ पाळटा म्हणून थंयसर लोकांक ताणें दग दिलें आनी ताणें चिंतलें अशें केल्यार देवाचो मोग कर पूण केदाळा ताका ताणें ताची थंय देवान
दिश्ट घाली आनी तो केदळा परिवर्तन जालो तेन्ना तो देवाच्या मोगांत वाडोवंक सुरू जालो आनी मागण्यांती तो वाडोवंक सुरू जालो. नीज मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण ताका थंयसर कळीत जालें. देखून आमचे मागणें केवल तेर्स मात्र न्ही बगार एवकरिस्ताचें बलिदान आनी आराधन आनी आमी घरा वैयक्तीक आमी जेजू लागीं उसारन सांगचें भोव गरजेचें. देव आमचो रचणार आमकां पोसता आमकां ताचे थंय संबंद आसा. देखून हर एक दीस तो संबंद घट करीचे तो संबंद बळवंत करीचे तर आमी मागण्या मुखांतर कशें जेजून जायते फावटी आमकां कळीत जायना. देवाचो मोग देवाची कृपा हे मागण्या मुखांतर केल्ल्या वेळार थंयसर घोव आनी बायल या दादलो आनी स्त्री तांचें कुटुंब बरें करून बांदून हाडूंक शकतात. एका रितीन आमी म्हणयत मागणें आनी मोग एका गाडयेक इंधन आसल्या बरी. गाडी मुखार चलचे जाल्यार वाहन मुखार वचचें जाल्यार थंय ताका इंधन जायचें पेट्रोल जायचें डिझेल जायचें. पुतर थंयसर केदळा मागणें आनी मोग आसा कुटुंबा जिवीत भोव सलीसायेन चलता आनी एकामेकाक समजोवंक शकतात एकामेकाक बोगसूंक शकतात एकामेकाक बरें करूंक शकतात. देखून निस्वार्थीपणाचो मोग जावंक जाय आनी निस्वार्थीपणाचो मोग जेजून केल्लो देवान केल्लो. देवान आमचो मोग केलो म्हणल्यार आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो आनी इतलोय ताणें आमचो मोग केलो की जुवांव अध्याय 3 वाक्य 16 आमकां जायते फावटी आमी वाचता. इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो संवसाराक आमचो मोग करता म्हूण तो दाखोवचें. देखून देव आमचो मोग करता हर एक दीस. देखून आमी एकामेकाचो मोग करी जाय आनी तो एकामेकाचो मोग कुटुंबांत आमी एकामेकाक दाखयत आसतना घोवान बायले मदें दादल्यान स्त्रिये मदें दाखयत आसतना थंयसर बरेंपण जाता. बरेंपण देवाचें खुशी वळटा देवाचें बेसांव वळटा आनी ह्या वरवीं एकामेकाक मागणें करूंक भोगसूंक चड उणें जाल्लें तें भरती करूंक तांकां सलीस जाता. देखून आमी कितें करियेत आमी आमच्या कुटुंबांत मागण्याक कितलो वेळ मस्त फावटी ह्या दिसांनी आधुनीक दिसांनी मागण्याक थोड्या कडेन थोड्या कुटुंबांनी उणें जालां थोड्या कुटुंबांनी चड जालां. इगर्जेंत मागणें करचें आल्तारीक आमी आल्तार सोबोवन देवाचें हजरपण भोगचें दैवीक बोळ सोदचें मनशां उतर देवा उतर दैवीक सकत हे आमच्या खासगी जिवितांत देवाचें उतर वाचून नियाळ करून आमचीं भोगणां देवाक आमी भेटोवन दिवचीं. त्या वेळा देवाचें समाधान देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वळटा. तर मगाच्या भावा भयणीनो आधुनीक ह्या संवसारांत आमी न्यूजपेपरांनी जायते फावटी आयकता हांव कुटुंबां वांटे पांटे जावची कुटुंबान गोवान बायलेक सोडचें या थंयसर वेगळा सार कित्या खातीर अशें घडटा. जायते फावटी अशें घडचें आसा अशें चिंतचें आसा. एक गाय एका कंपाउंडान दोरी घालून सरत बांदले तिका आनी त्या गाय सरोन आसली केदाळाय गायन पळोवचें आनी एका कंपाउंडांत थंय बरें थंड आसा म्हाका हांगाच बांदलां. जायते फावटी असलें चिंतप हर एका मनशाचें येवंक साध्य आसा. केदाळा मागणें आनी मोग ना तेदाळा कित्याक ताचें कुटुंब बरें आसा ताच्या कुटुंबांत मागणें आसा हाच्या कुटुंबांत मोग आसा. पूण आमच्या कुटुंबांत कित्याक मोग आमी करूंक शकना मागणें करूंक शकना म्हणलें आमी आमकांच विचारिचें. आनी केदाळा आमी मागणें आनी मोग संगता करता आनी तो वळो आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत खरो संतोश समाधान आमकां मेळटा. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी प्रत्येक रितीन आमी मागया आमच्या खासदारी बेस स्विकार केल्ल्या हर एका भाव भयणी खातीर तांकां स्वामी एकामेका बोगसून चड जोड करून एकामेका गरजेक पावोन निस्वार्थी तरान मोग करून आनी मागणें करूंक तांकां जाय आसची कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन.
संतोष बरितायच्या होत्या दिसा काणी कोगे बोनामी आयल्या बापा ओपून दिता होत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बाबा स्वीकार तू कर ये बाबा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्प दिवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात हेमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मैमेक आमच्या नक्या पविसबीच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा भगवंत धर्मदूत सांजुदान आपणाक आपल्या आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें ती सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळदी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परा उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पैद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मतांच्या बुन्यादीचेर आनी तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबऱ्यान संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडोवणी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण जसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या दिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात नंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकाचें मुखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले हे म्हज्या उडासा करात
बावडतसो गुट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समर्पता. तुझी पुनर्जीवन बोल आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणास्वाने पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिवीत सोबुंडा आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी स्थगतीन अंतरिल्ल्या समेस्तां तुज्या परसळीत मुखार बळपळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाच्या माया संगती दिसपती भगेवंजूचे भगेवंत धर्मदूतां भगेवंजूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदरणे वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन संगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची बादकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. इत्यारा सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी कोटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माया म्हाका सगळं जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सर सुभागी. सुम्या पितृंचे बाग म्हाका फावो ना पूण ज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो जेजूचे मास उणेर पिसेवंक वेता भक्तीन सेवंक तुमकां उलो दिता. चिमटेन कुमगार धरसो न्हय म्हाका दावात वयर उजवात पंद दवरून भक्तीन कुमगार सेवसो. कुमगार येता आसतना मास्क निसरावन येया. भक्तीन कुमगार सेवा सेवल्या उपरांत आतांचेर दिश्ट घाला ल्हान कुडके आसात तर सकला पडनातले बरी सत्राय सांबाळा.
दिसो दिसो म्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी सर जावन आसा बासयल्या गांवांत गोंयान करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता यात्रिकांनी सर जावन आसा बासयल्या गांवांत गोंयान करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता प्रार्थुयांग बो मोगाळ बापा बगेवन जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतूं घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रत्म्यान आमकां आंबोर आनी ताच्या भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवरया आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नबी मुगळ भावनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो नव्यानाच्या 25व्या दिसाच्या मिसाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां देव बरें करूं म्हणटा देवाचे भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता आयच्या दिसा आमी नियाळलो विशयी कुटुंबांत मोग आनी मागणे लग्न जिविताचो संतोश सांजूद दादल्या बैलेच्या मोगाचो मजतदार म्हणून आमी आज नियाळतना काजेरी जोड्यां खातीर विशेश करून मागता हेच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन बोबर बेसो नियाळ दिल्ल्या मनादी बाप मायकल मस्करीनस कटील फिरगेजीचे विगार तांचो मनपूर्वक उपकार भोगता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता फादर तुमकां देव बरें करूं तशेंच बोब बेचे संगीत दिल्ल्या माने भाऊ सेप्री तुजो मनपूर्वक उपकार भोगता तशेंच सुशांतान आमकां कुमक केल्या ताचो उपकार भोगता तशेंच शिफाली बोबर बेसो ताळो तुका आसा तुका देव बरें करूं किरण तावन ते हांगासर येता आनी आमकां सेवा दिता शिफाली तुजो उपकार भोगता देवाचे आशिर्वादा तुमचेर मागता सिंधी बायकी देव बरें करूं तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो फाल्यां आमी कुंभरीचो आयतार आचरण करता कुंभरीचो आयतार विशेश करून आमी हांगासर आचरण करच्या वखदां तुमचे खातीर विशेश करून मागता एवकरिस्तीक जेवण आमच्या आत्मीक जिविताचें काण कुटुंबाच्या कश्टांच्या जिणयेक नवो बरवसो सांजूद बरवसो सांडलेल्या भक्तांचो दातार म्हणून नियाळ आमी नियाळतल्या आनी सांजुदाच्या भक्तेकां खातीर विशेश करून फाल्यांच्या दिसा आमी मागता माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणी भक्तिकांक ह्या मिसान वांटिली सावंक तुमकां आमी आपोवन दिता हे मिसाचें बलिदान भेटोवन सेरेमनी चलोवन व्हरतात मनादी बाप अनिल फेर्नांडीस SVD मेळाची आजक डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगातावन ते येतले व्हडा संख्यान ह्या कुंभरीच्या आयताराच्या मिसांत नोवेनांत आनी सक्रामेंताच्या आराधनान वांटेली सावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता सोमारा अर्शेंचे बरीस सकाळी 9:30 वरार मीस नोवेनांनी आराधन आसतलें सुमार 9 जावन 10 मिनटांनी तेर्साचें भक्तीपण आसतलें वेळार तुमी येवचें मंगळाराय तोच वेळ आसतलो मंगळारा तोच वेळ आसतलो बुधवारा दिसा बेस्पाचो दीस त्या दीस मीस संजेर 6 वरार आसतलें बेस्पाचें मीस संजेर 6 वरार आसतलें उपरांत नोवेन आनी सक्रामेंताचें बेसांव आसतलें ब्रेस्तार 28 तारीख फेस्ताचो दीस त्या दिसा 2 मिसां आसात सकाळी 8 वरार फेस्ताचे सादे मीस आनी 10 वरार फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या दिसीचे विगार जनरल भोवमानादीक मॅक्सिम नोरोना बाब ह्या मिसांत वांटेली सावंक तुमकां मोगाचे आपोवणे आमी दिता
मिसा संदर्भार तुमकां मुद्दम तुमकां दिवंक आमी आपण दिता मुद्दम तशेंच फेस्ताची मीस तशेंच नोवेनाची मिसां तुमी दिवन तुमच्या त्या सवा खातीर मागोवंक आमी उलो दिता आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता मिसां मुद्दम ते सवा इत्यादी ऑफिसांत तुमी दिवची आनी थंयसर ती घेतात तशेंच फेस्ता बाबतींत पिरजेंत रावंक मन आसलेल्यांनी उदार मन दाखोवचें आनी प्रतिरितीन सादी पिरजेंत 1000 रुपये फेस्त पिरजेंत 5000 रुपये तशेंच प्रधान पिरजेंत 25000 रुपये दिवन सहकार दिवंक उलो दिता तशेंच ह्या पुंताळांत लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर आशिर्वादा खातीर फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपण दिता आमचे लागीं हांगासर स्टॉल आसा स्टॉला भेट दियात थंयसर बेंजार केल्ली जायत्यो इतर भक्तीक वस्तू आसात त्यो घेवन ताचो फायदो जोडूंक हांव उलो दिता थंयसर डायरी आसात कापुजीन मेळाची बायबल डायरी थंयसर आसा परब्याचे हर एका दिसाक आजचे नियाळ तातूंत आसात 2022 ते 22 वर्साची ही डायरी स्टॉलान मेळटा थोड्यो मात उरल्यात त्यो तुमी घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो मगाचे न्हू आतां आमी नव्यान करता नव्यान उपरांत सक्रामेंताचें आराधन करता 10 वरार तुमी जाणांत आमच्या वारड्याचे विगारवार भोवमानाधीक मॅथ्यू वास कालच्या दिसा देवादीन जाल्यात ताच्या मरणाची रीत आतां 10 वरार आसतली देखून ताच्या आत्म्या खातीर विशेश करून आमी मागया दुखेस कुटुंबाक बुजोवन पाठवया सो देव ताका ससार विशू लाभोवन दी सर्गींचें सूख निरंतर ताका भोव करून दी म्हूण विशेश करून आमी मागया आतां आमी नव्यानाक आयती जावचें आमचे पासूतवी नातीक पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूतवी नातीक पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूतवी नातीक बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सगळीं सोमसो मोगाळ बाप आमच्या मागणें आयकता बागे उजुता देव सरकार आजांत जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव आनी हेर संत भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमची सर्गीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड पाव तुका आमी आमचें हें मागणें भेटयता तुका निधन दुजूत तद्देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता बागे तद्देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या भवता उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सतमनता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवा सोने पेल्या सुखरो मोग वाडय आतां आमी मागीर उजूतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे परपाडी तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदां आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म झुजून आसलेल्या बागे उजूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून जर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें सिर केलोय बारीस कडसो अडचणी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरेती शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसोनी म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशताक पातयेन आयलां एक घडी भर बसया म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो आमची ते आमची गरजो आसात ही जायती जाणां तुमी घालतात आनी मागोवंक विनंती करतात आमी सर सांगाता मेळोवन तुमच्या गरजां खातीर मागता 10 जाणांक बरें काम मेळोवंक एकल्याचे जाग्याचे समस्या बऱ्या रितार्थ जावंक 5 जाणांक नीट परिक्षा तांणी बरयल्या आनी प्रतिरितीन ताचे रिजल्ट बऱ्यान येवंक आनी फ्री सीट मेडिकलाची फावो जावंक 5 जाणां गोव बायलां मदें एकवट समाधान आसूंक 2 जाणांच्या अमल पियेवन येता पयस रावंक 6 जाणां भुरग्याचे तेणें फावो जावंक एकल्या गुमटेची चिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक
दोगा जाणांची तकलीफ पडा पडू मायग्रेन संपूर्ण रितीन गुण जावंक दोगा जाणांच्या हातापायांची गांठीची गुण जावंक एकल्याची BP कोलेस्ट्रॉल तशेंच शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याची फायल स्पीडा गुण जावंक एकल्याक बऱ्या भलायके पासून मागूंक 100 जाणांनी विनंती केल्या. सौगांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद जाणवाय आनी मोबायलांतल्यान पयस रावूंक तशेंच दोगां जाणांचे पैन बऱ्यान जावंक तेगा जाणां आपायांतले पिडिशिडींतले राखून व्हरूंक दोगां जाणां दुश्ट सक्तेता निवारूंक सौगां जाणां कुटुंबां शांती समाधान आसूंक दोगां बाबा आनी माया मोगान जिवंक कुटुंबांत एकल्यान अमाल पियेन सणून कुटुंबां समाधानी शांतीन जिवंक एकल्याक अस्कस जाल्ल्या स्त्रियेक बळ आनी भलायकी फोव जावंक तेका जाणांचो हट्ट राग पयस करूंक तेका जाणांची गांठीची दुखी गुण जावंक तेका जाणांच्या पोटान दूख निवारूंक एकल्याच्या पांयाची किळे उणें जावंक तेका जाणां भुरग्यांक मोबायलांतल्यान पयस रावंक तेका जाणांक प्रत्येक ते पासून एकल्याचें सुडाळ उलोवंक देणे फोव जावंक दोगां जाणांची मोठाई उणी जावंक एकल्याचे गरजो बऱ्या मोला विकून वचोंक एकल्याचे घराचे ते सगळे रेकॉर्ड क्लियर जावंक आनी जागो नवार जावंक दोगां जाणांच्या भावंडा मदें समाधान आसूंक एकल्यान दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक आनी एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक तशेंच 20 आनी 8 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांचे बसोत आमी मागया आनी आमी समेस्त बसोत मागया जे कोण मागता बसयलां उडास कडून तांचे बसोत आमी मागया आमी निमी घालया हात उबारया सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. अर्गान तुका सुमया जेजू उगळप तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मगळ सुमया सांगसूता देवाच्या विनवणे तुझे मुखार उबारलेल्यो सर्व गरजो तू दयाळपणे ऐकून घे. सर्वेस्परा आमच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणाय आमच्या मोतींची चिंता तू जाणाय आमच्या सगळे कुडीचे आटे विटे तू जाणाय सुमया आमकां कितें जाय कितें नजो ते सर्व तू जाणाय उदार का कुळतीन आमकां मागलेले सगळे फावो कर भलायकी मागलेले भलायकी समाधान मागलेले समाधान आनी सगळी सवस्काय फावो कर सुमया. भुरग्यांक युवा जनांक प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा काजरे जोड्या पासून मागता आसतना तांचो मदलो मोग बांद एक पड तू चडय सर वायटान तांकां निवार सुखान तशें दुखान पडेन तशें भलायकेन सगळे तांच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूं एकामेका मानान लागूं विश्वासीन फावो कर सुमया. तुटनातल्या गांठीच्या बांदी तांकां बांदून दवर सांबाळ दवर सुमया. कसलीच वायट सगत खोटी दिस्त तांचेर येना जावच्याक पवित्र पदवेच्या आशिर्वादान तांकां पवित्र कर सुमया. तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं उगळाप हालेलुया 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 हालेलुया. नव्यानाचे मागणे मुंदरशिया तुझ्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबार्थ दडोवन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुण्यात हांव तुका उलो मारता अशा सणलेल्या परिस्थितीचे करी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे काटे कुठे म्हज्या काळजाची कोडसाण तुका भेटयता तुझ्या मोबायल मागीर पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका सोडून दी अशें आमच्या सुमयांचे तुजें महिमे वतं नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जाव आमेन. मग येऊन सुद्धा देवा उले कस अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळादी शरती जाऊन असच्या बघ येऊन सुद्धा देवा आम्हापासून जेजू लागी विनंती कर. आमच्या बाप सेवा बिस्प साहेबांनी फुडाऱ्याक जेजून कृपा आणि मजतीन सांभाळचे गतीरी आम्हापासून जेजू लागी विनंती संसाराचा उजवाड जाऊन असच्या जेजूची सुवार्ता समेस मनशा पावूंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्या धडचे गतीरी आम्हापासून जेजू लागी विनंती कर. जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्राचित करी शांती समाधान घडचे गतीरी आम्हापासून जेजू लागी विनंती बघेन कर. कुटुंबांची इल्ल्या सुमिया जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिरारा करचे गतीरी आम्हापासून जेजू लागी स्त्रीला विनंती समेस कर. बावरत्या आणि बऱ्या मनाच्या मनशांची जेजून शासनिक शांती आणि निरंतर उजवाड लाभोवचे गतीरी आम्हापासून जेजू लागी विनंती आम्ही कर. समेस आणि जेजूच्या बळा आदी कृपे वरी देवसराच्या ताळण्याचेर संसाराच्या बुलावण्याचेर आणि कुडीच्या अक्रम ओढण्याचेर जैत वरच्या की आम्हापासून जेजू लागी विनंती प्रार्थुया महिमेमत धर्मदूता आणि रक्त साक्षा बघेऊन जुता देवा तुझे समोग जायत्या वांटलाय तो समोग आमच्या काळजांनी तो सडय पातकाच्या निस्वार्थाचे वाटो सोडून माय मगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळ आनी गठाय दी कस्त अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारायंत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी अजिणयेच्या पैनांत शबित्यान समकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर मी आराधन करूं पावोशें कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. एगडी बरदोळे दंपी आमच्या हात आमच्या अर्द्याचे दवरया
सांजुदा मारी पालाबलेल्या बऱ्या पडा सुगडा आसकडी या सरकीच्या बापाक आमी अर्गां दिव्या या पुंतळार सांजुदाची मजत मागून मागलेले सगळे मागणे देवान आमकां आयकला त्या बसून आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताक बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिव्या अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया उगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 मगळा सुमिया आमची मागणी ऐकून आमकां उलो दिव आमच्या उल्या पळो दिव आमकां मागलेले सगळे फोव केल्ल्या तुका जावं अर्गां तुका जावं आराधना तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा दैत्य काजरे जोड्यांक सुख संतोष समाधान तृप्ती दिल्ल्या पासून आशीर्वादांनी भरलेल्या पासून दोन काळजां दोन मनां एक केल्ल्या पासून तुका आमी काळजां तो अर्गां दिता कुटुंबाचें जिवीत जीवनचें देणे तांकां फोव केल्ल्या पासून सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सगळे तांच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका मनान लेखूंक एकामेका विश्वासी रावंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापाय जेजू सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान श्रीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा बगीन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगीन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता या नव्याच्या कुटुंबाक बगेवंता देवाच्या मसतीन तुवें देवळ केले आनी मुखार करूंक खुशेवेल्या उपकारा पासत बापा बगीन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे देही पाती दिल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्या आनी कश्ट आनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगीन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या तुमो वेळी मती उसवाड दिल्या आनी गती तुवें आमकां बुसवण दिल्या की बापा बगीन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याचे पुता जेजूचे नवी तुवें देव सरार्थ तेरलेल्या बिजूर काळजा चांग पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून ताची गदबेसराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता या बगे सगळ्या सांजुद आमकां जायती जपा केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मसतीन या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखान आमी मागले सर्व तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा गळा गीत तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरी फात आमी तुका आमी सर संगात मेळोवन समीर शिकलेल्या मागणे संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची एसक्रिला मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगाळ भाव भयण आमच्या पिडेस भोंवणा बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतल्यान आनी वरांतली निवार आयक आमची प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू कर आयक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा पिडेस ताची सेवा करचे समर्पीत जाल्यार धाकटे नरसांग आनी सेवकांक पाव आयक आमची प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकड पिडेस तांताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमची प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुज्या मरेन येता वरच्या पिडेस तांव जिविताची बत्ती भलायकी आनी कुडी आत्मेची गठाय दी आयक आमची प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या बाय भयणीची सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियंत ताणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमची प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले आनी ते सो आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते समा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसू मगळ बाबा गांवांत तशें पर गांवांत फोव ते काम नासतना तुज्या सर्व तुज्या भुरग्यांची तुजे काकूळट करे तांकां बरें काम फोव करना तांचे कुटुंबाचे तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसू दयाळ बाबा फोव ती जिनी संगाती वा संगाती मेळना आसतना तुज्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरें जिनी संगातीन वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्याची बिन मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना बरी येसू पिडेस तांची भलायकी तुजी भुरगी तुजी मजत मागतात आमची मागणी ऐकून घे नमार आनी एक कुलदीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुगाच्या गुणांत आसता आजकाल उसकार सुण आमी तुका रुदान करता तर तो आमचे शक्य येते तुजे काकूळ देवळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे गोश्टी जाय सुदी पड जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी दुलभ ओंकार मरये मोगाळ भाव भयणीनो पिडेस आमच्या भाव भयणी सोडा आस काडया तांच्या बऱ्या भलायके बसोस विशेष करून मागया त्रिंदादीक मान करून सांगाता आमी म्हणया महिमा तुका सरपदवे दरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशासेम घेवचे तितलो लावीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कस्तोन ज्या तुज्या साकरणेचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवचो बरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडे शिडेंतले गुण जावन वेगेस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया भोव दयाळ सोम्या भगवंताच्या बुजवण धरा तुजी मेतमेनांतली दयाळ आमी मागतांव पिडे शिडेन कस्तू ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुणी मनाबयत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जिव तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या पूण मोगून दी तूं दयाळ सुमी सदां संचे संगत राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभे सदां सुगार दिवन दीत जोची येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आनी आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर पंकोवंक तो तुमकां मैपासन आनी काकुतीन वागोवन तुलो बायन तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां देव देवाचो एकलो सुपूत येजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारा सरा पर्यान आमचे संगता आसा तो तुमचे सोबे रावण तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं आनी तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट मसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा तुमचे सदांच रावो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मगळ बाबणीनो थोडो वेळ संक्रांताची आराधना करूया सुमेची बरी भलायकी कृपा शांती समाधान सर्व काजरी जोड्यांचेर पिडेस्तांचेर भरपूर रितीन देवून येवन दी म्हूण आमी मागया करता सुमिया तू दिता दुनिया तुझो मोग करता तू कारगा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सुमिया तू कारगा दिता दुनिया तुझो मोग करता तू कारगा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया
हालेलुया हालेलुया आराधन करता सोम्या आराधन करता सर पडून तुका नमान करता तुंबो वर्तो देव आम्हा हर एकला राखसो देव काजरी जोड्यांक सांगात आडसो देव दोन मना दोन काळजा एक करसो देव तो कुटुंबाची बी जिवंक अवकाश करून दिवन बेसावानी बसो देव तुका जो महिमा तुका जो वरदान आराधन करता सुमिया सर पडून वंदिता दुनिया दाना करता सुमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधन करता सर पडून वंदिता म्हजो स्वामी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 दोबार हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 हर गान जेजो गळाप जेजो तुझी जेजो आराधन जेजो तुम बवरतो देव आम हर एकल्या आशीर्वाद दिवचो देव कृपाळ देव तो सत्पदवेदार देव तो तुका जो महिमा तुका जो आराधन तुका जो गळाप हालेलुया हालेलुया हर गान तुका सुमिया जेजो गळाप तुका सुमिया जेजो आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड देखन बसया म्हणजे मग भावना बहिणीनो इकडी बोर आम्ही आमच्या सुमिया पळया इकडी बोर सुमिया पळया आम्ही मग भाऊ बहिणीनो आज काजरी जोड्या बसवत मागताना आम्ही विशेष करून देवा अर्घां दिवंक जाय कित्याक म्हळ्यार लग्न असो संस्कार घडलो कोणे कोणे लग्नाचो संस्कार घडलो कोणे तुम्ही लग्न जाल्यात मू लग्ना संस्कार आसा मू घडलो कोणे बापून गी मावशेन गी कोणे देवान घडलो लग्नाचो संस्कार घडलो देवान जोडलो कोणे तुम्ही बाबान माईन बापून मावशेन मामान मामियेन परत जोडलो लग्ना संस्कार तुवें जोडलो कोणे घडलो देवान घडलो खंय सर उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता आमी आदांक आनी रेवेक रोसून तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा संवसार बरा वळ्या अधिक्र रितीन देखून हर एका धर्मांत लग्न म्हण आसा न्ही लग्न नातलो धर्म आसा हर एका धर्मांत लग्न आसा लग्नाच्या जिवितांत एकवटून तुमी जाल्यार 25 भुरगीं जल्मया कोणी सारता ते कोणी सारनात कित्याक म्हळ्यार लग्ना जिवितांत आशिर्वादीत केल्ली ती लग्ना जिवीत जोडल्या उपरांत ओकोलोले नवरो सांगाता बसोवन दीत सांगाता न्हिदोवन दीत खंय वचून दीत कोणी काय म्हणटा ना कित्याक लग्नाचें जिवीत एक संस्कार अधिक्र रितीन देवाची कृपा तांणी जोडून घेतल्या देखून ती सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत सगळ्यांत ती एक जावन आसात देखून खंयचोय दादलो खंयची स्त्री सांगाता बसल्यार काले म्हणटात कितें म्हणटात बे 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 सांगाता बोंता सांगाता म्हळ्यार ती काजरा जिवितान एक वटोवनात देखून कोणी कोणा वटून बरोवंक जायना पूण लग्ना जिवीत तशें न्ही लग्ना जिवीत देवाच्या कृपेचें जिवीत देखून आज आमी अर्घां दिवंक जाय हें जिवीत सर्वेस्परान मनशाक कुळाक पवित्र केलां पावीत फोवो केलां देखून आमच्या आवय बापायक जावंक बरो आमच्या भाव भयणीक जावंक बरो आमच्या तुमकांत जावंक बरो वा ताणें हें जिवीत दिलां लग्नाचें जिवीत ह्या पसत ताका आमी अर्घां दिवंक जाय कित्याक तो बवरतो देखून लग्नाचो संस्कार ताणें घडोवंक नासलो जाल्यार हांवूय आसतना
तूंय आसते नाही तूंय आसते नाही देखून त्या स्वर्गांत येवंक जाय सर्वेस्पराक देखून उबी रावया आमी अर्सून गावया म्हणलें गीत गावया ताच्या मनाक ताच्या माईमेक हें गीत आमी गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया देवा बापाक अर्सून गावया. थाळी भेटून अर्सून गावया अर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया. हे बाबा हर्सून गावया जेजू सोम्या हर्सून गावया पवित्रात्म्या हर्सून गावया त्रिएका देवा हर्सून गावया हर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया. जीवदातारा अर्सून गावया जीवित दिल्या अर्सून गावया दुर्मिळवता अर्सून गावया सत्नाच्या बापाक अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया हर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया. हालेलुया हालेलुया आता बारिया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हालेलुया. बोला मारिया सोम्याक आमचो सोम्या भोवरतो लग्नाचो संस्कार घडोवन आमकां आशिर्वादीत केल्लो आम्हा हरी एकल्या संवसाराक येवंक भोव केल्लो आमचो देव आमच्या मदें आसा. ह्या सोम्याक आमी आराधन करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सोम्यान जेजू ओगळप तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. ओगळ बाबडी न बसया इकडी बरदोळे दांपिया आमी दोळे दांपिया आमच्या बदकाची दूख दर्या पदरेपान इकडी बरदोळे उक्ते करा पड्या सुम्या पळया पदरेपान शर्मा वेळार दोन संगती सांगल्यो. एक राय आनी कीर न्ही राय कीर असो मस्त मो करतलो न्ही बरी बरी पेरां बरी बरी खेडी बरी बरी मिरसांग्यो बरें बरें पुरा वेळा काळात कीत ताका दितालो दूद ताका दवरतालो सगळें कन्न बरें कन्न पळयतालो. पूण रायान कितलें बरें दिल्यार किराक मात्र संतोष ना बेजार ना. कित्याक कित्याक म्हळ्यार उबन वेसो कीर आसा पळय तो भायर ह्या रुखातावन त्या रुखार त्या रुखातावन त्या रुखार ती पेरां ही पेरां कुशेचें खावन जेवण आसुल्लो ताचे पाकोटे कातर भितर चार त्या गुडा भितर घाल्यार सांकळी भितर गुडा भितर घाल्यार ताका खंय तो संतोष आसत. लग्नाची भीती थोडे पटी तशेंच जाता. गोवा बायल गोवाचे बायलेचे कितलोय मोग करूं
बरें बरें दिसाक नमुनेचें रांदून वाडूंक वा बरें बरें आण घालूं बायल गोवाक सकाळी सांजेर बऱ्यो पोडी गोडयो भजे आनी मसाला डोसा आनी बिरयानी तंदुरी कितेंय करून दिवं वा गो बायलेक बरीं कापडां बरीं चुडीदारां बरीं फुलां बरीं कांगणां बरीं मुदयो बरीं कानाचीं कितेंय घालून हाडूंक जर तर त्या स्त्रियेक वा दादल्याक फ्रीडम ना जाल्यार स्वतंत्र ना जाल्यार कितलेंय धननिर्वेळ आसूं कितलेंय आस्त बदीक आसूं कितलेंय बरेंपण आसूं पूण थंयसर एक स्वतंत्र ना एका रितीचो बंद पास आसा जाल्यार काजरी जिवीत बंद पास म्हूण बगता जाल्यार किराचे परिस्थितीच त्या दादलेक वा बायलेक फोव जाता आनी ती म्हणटात येदे व्हडले रावळेर येदी व्हडली फेसिलिटी इतलें बरें जेवण आसूनी कांय फायदो ना जाय इतलें भांगार जाय इतलो दुडू आसूनी कांय नातलेलें बरी न्हीज पेज जाल्यार बरी व्हडली पूण असलें जिवीत न्ही म्हणून तांकां बगता कित्याक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडी पोटी व्हंकलेक बरें करना जाय सारलें पुरा दिता हांव पूण आमी म्हणटा तुवें कामाक वचूंक नजो तुवें घरांत बसूंक जाय तुवें कोणा कडेन उलोवंक नजो तुवें घरांत आसूंक जाय तुवें म्हज्या टायमात उलय जाय तुवें मोबायल वापरी जाय पूण कोणाक वॉट्सअप फेसबूक खंयी आसूं नजो आनी कोणा वट्टून तुवें वचोंक नजो म्हजे वटून तूं येजें म्हजे वटून तूं पाटी येजें पूण असलो बंद पास असले आमी गीट घालता जाल्यार काजरी जिवितांत सूख संतोष बिलकूल मेळना दुबावाचें पातक व्हड ह्या दुबावा वरवीं जायते फावटी कुटुंबां तुटलीं आसात न्हवरो न्हावंक गेल्या उपरांत व्हंकलेन न्हवऱ्याचें मोबायल चॅक करचें व्हंकल न्हावंक गेल्या उपरांत व्हंकलेचें मोबायल लोव चॅक करचें आनी मॅसेज्यो वाचच्यो कांय चडून दिसी मॅसेज आसा जाल्यार मोतीन दवरचें आठोवचें ताका कोण आसा कोण ना म्हूण चिंचें घुस्पटचें राग येवचें झगडचें आनी तुटोन पडचें एक दुसरें पदराबार सांगलें आनी एक तें पदराबार सांगलें एक राय आनी कीर आनी एक कोणाक उडास काल सांगलें बरं पळया नवे नाग येयल्यात मिसाय केले शर्मा केले कोण नाग उडास आत्तां आसलें आत्तां सैतानाचे मागणें एलकानाचे मागणें न्ही भाद्राबान 2 काणयो सांगल्यो शर्मावांत एक राय आनी किराची मागीर एक गाय न्ही एका दरकासान बांदलेली गाय कितलेंय ताण आसूं दी घुमटी उबारून पळोवचें खंय दुसऱ्याच्या गाद्यार पळोवचें थंय कितलें बरें बातायलां कितलें बरें तण आसा हांगा इतलें बरें आसा तें गावूंक नाका दुसऱ्या गाद्यांचें पळोवचें गायन आमचें इन द सेन्स कितल्या सुबीत बायल आसूं दी कितलो सुबीत न्हवरो आसूं दी आमच्या घरांनी कितलें बरी आसूं दी आमी घुमटी लांब करून पळोवचें दुसऱ्यांच्या बायलेक दुसऱ्यांच्या घोवाक कंपेर करचें आनी म्हणचें व्हंकलेक न्हवऱ्यान म्हणचें म्हाका तशी बायल मेळ्ळी जाल्यार हांव व्हडलो संवकार जातो म्हणना हांव कितें करता म्हणना म्हाका ताचे दोलो न्हवरो मेळ्ळो जाल्यार हांव आज अशी आसती ना अशें म्हणचें देवान तुका कितेंय दिलां तें बऱ्यांतलें बरें दिलां उडास दवर देखून कितूं तुजें घर पळय तुज्या पतीक पळय तुज्या पत्नीक पळय तुज्या भुरग्यांक पळय दुसऱ्यांच्या पतीक दुसऱ्यांच्या पत्नीक आनी दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक आमी पळयलें जाल्यार आमी कंपेर केलें जाल्यार कितेंकच आमी समाधानान जिवंक शकना देखून देखून नो उपदेश कितें म्हणटा पेल्याच्या वस्तूंची दवो उपदेश म्हणटा कितें म्हणटा पेल्याच्या तुवें पेल्याच्या स्त्रीची आशा करूंक जाता तुवें पेल्याच्या दादल्याची आशा करूं नजो स्त्री आनी पेल्याच्या दादल्यांची आनी दादल्यांनी पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करूंक नजो आनी आशा केली जाल्यार कुटुंबा जिवितांत समाधान ना देखून पण हे संगती मतीन दवरूंक जाय जैते पटी आमच्या कुटुंबांत ह्यो 2 संगती ताळ पडटात एक कीर आनी एक राई आनी एक एका दरकासान बांदलेली गाय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो काजरी जिवितांत तशें चिंतलें जाल्यार समाधानान वचना देखून काजरी जिवितांत कितें गरजेचें सोडतोड बोगसणें त्याग
मोग भोव गरजेचो देखून हे संगती रुता करूंक जाय देखून एक कडेन बरो दोळे धांपया आमी थंय पोटी आमी किराचे आनी रायाचे आनी किराचे जिवीत जियेल्ले आसांव जायते पोटी आमी दरकासान बांदलेल्या गायचे जिवीत जियेल्ले आसांव तर आसांव तर सोम्या लागचे बोगसणे मागया हे कडेन बरो आमच्या हात अर्द्याचेर दवरया दोळे धांपया सोम्या आमकां बोगस म्हूण मागया बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया तुमच्या बदकाची दूख धरा तुम्ही गेल्ल्या बदकाची दूख धरा एक पती जावन पतीन जावन कशें जिवंक जाय कितें तुमी जिवंक नात त्या बदकाची दूख धरा बगसणे म्हाका सुमी लागचें बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका सुमिया हांव ये पातकी हांव ये पातकी हांव ये पातकी हांव ये पातकी तुझ्या घरा पाटी आयला वेंगेन गे म्हाका सुमिया तुझ्या घरा पाटी आयला बोगस म्हाका सुमिया क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो भगवन मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मुझ पर दया करो क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन दया दाखय सुमिया बोगो म्हाका सुमिया बोगो म्हाका सुमिया मगळ भाव भयणीनो आमचें समर्पण करया ह्या वखता आमचो सुमी आमचे मदें आसा आनी सुमी आमकां खंडीत बेसवांनी भरता कुटुंबा जिवितांत आज मोग गरज आसा कुटुंबा जिवितांत बोगसणे गरज आसा कुटुंबा जिवितांत सोडधड गरज आसा कुटुंबा जिवितांत मागणें भोव गरजेचें ह्यो संगती भोव गरजेच्यो म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो जर तर आमी मोग मागणें आमच्या कुटुंबांत रुता करना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून पळया देवाचें उतर म्हणटा मनशा सांगता देव वावुरना जाल्यार वावुराड्यांनी वावुरचें व्यर्थ पळया देखून कुटुंबा जिवितांत जर तर व्हंकल्यानी न्हवऱ्या मोदें सोमी ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ पळया हर एका कोंताक जावंक पुरो हर एका चेनीक जावंक पुरो एका गांसा तो आनी एका गांसाक कितें आसा अंकुडो आसा अंकुडो न्ही तो अंकुडो एक गांस आनी एक गांस वोण धरता न्ही तशेंच कसचें जोत आसा जाल्यार एक रेडो आनी एक रेडो आसा न्ही ते दोनी सांगात आसा जाल्यार कितें गरज आसा जुवाची गरज आसा एक जूं त्या रेड्याच्या खांदाक बांदलें जाल्यार ते दोनी एक जातात जर तर तें जूं बांदूंक ना जाल्यार तो रेडो तिसीन वो रेडो इसीन जाता तशेंच कुटुंबा जिवितांत तुमकां सांगाता दवरचें कोणें सोमियान मोबायलान न्ही मोबायल तुटयता उडास दवरा मोबायल तुटयता सोमियान सांगाता दवरचें सोमियान तुमकां सांगाता दवरचें जाल्यार पळया
त्या दीस रेस्पेराचो दीस उडास काडा तुमचो रेस्पेराचो दीस रेस्पेरा दिसा तुमी दोगांनी हात धरलो न्ही उजवो हात न्ही आनी बास दिल्ली आनी ते उजवाच्या हाताचेर हात दवरलो आशिर्वाद दिल्लो कोणें देवान सोमी हांगासर याजकान आनी कितें म्हणलें जें देवान जोडी केला ते मनशान मोडीन हांवें घट्ट धरलेलो तुमी हात न्ही आनी हो हात सांबाळ धरचे जाल्यार सोम्याची गरज आसा देखून तुमचें समर्पण करा व्हंकल्यानो तुमच्या न्हवऱ्यानो तुमच्या व्हंकलाक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिया पतीनो तुमच्या पतीनेक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिया उडास दवरा काजरी जिवितांत सगळ्या तुज्या जिवितांत अखेर पर्यंत तुज्या संगात आसचें कोण आवय आसना भाव आसना भयण आसना कोणें आसचें हात धरल्या त्या पतीन आनी पत्नीन अखेर पर्यंत तुजो निमाणो स्वास येता पर्यंत तुका एक कॉप शेळें उदक दिचें जाल्यार तुज्या पत्नीन आनी पत्नीन आसचें सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सगळ्या तुमच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करचो देखून आमचें समर्पण करया ह्या वखदां सुमेलाचे आशिर्वाद मागया कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या जेजू तूं ये रावोंक तूं ये जेजू मोगाळा तूं ये जेजू तूं ये रावोंक ये आमची कुटुंबां पवित्र करूंक ये आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक ये आमच्या कुटुंबांत समाधान दिवंक ये आमच्या कुटुंबांत शांती दिवंक ये आमच्या कुटुंबांत दादोसकाय दिवंक ये आमच्या कुटुंबां बेसांवांनी भरूंक ये जेजू आमच्या कुटुंबांत ये आमच्या लग्न जिवितांत ये आमच्या मदें वस्ती कर आमकां आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर कृपेन भर शक्तेन भर आनी आमकां पवित्र कर जेजू म्हूण मागया कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं मान म्हज्या एक वोट देतो मान म्हज्या मै पास दितो जेजू दितो एक वोट मै पास दितो कुटाम मोजे संतोषान भरतो कुटाम मोजे संतोषान भरतो कुटाम मोजे उल्लासान भरतो कुटाम मोजे उल्लासान भरतो जेजू भरतो संतोषान उल्लासान भरतो जेजू भरतो संतोषान उल्लासान भरतो कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू तूं ये
रावोंक जेजू तुई हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मगळा सुम्या या सगळ्या भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी सगळ्यांच्या शिरा निवडले तुझ्या पवित्र कशोळ गुणी तळकर तुझ्या नावांता का बरे तुझ्या नावांता का गुणकर सुम्या सर वाईट सकतेता खोट्या सकतेता देवसराच्या दांड्या तळण्यात माठ मंत्रात पितीसपणा का नाही वार सुम्या सर खाजणी जोड्यांचे भरपूर आशीर्वाद घाल सुकांतचे दुकान पिढ्यांच्या भलायके सगळ्या त्यांच्या जीवितात एका मगच भरपूर मग करो मनाले विश्वासी राहा तुटारातल्या मगाच्या गाठीत बांधून समाज भाव कर सुम्या तुझ्या आशीर्वादात बेसावाने कुटमा संतोष कुटमा मग कुटमा माईपास सोडतोड सगळ्या भाऊ भाव कर सुम्या तुका महिमा तुका वरादान वगळाप हालेलुया 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 शादा गबाला बाला 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 शंद गबाला नलय्या हारा हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका वरदान तुका महिमा जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका वरदान तुका महिमा जेजू सोम्या आशीर्वादी कासारी जोड्या सुकांतशे दुकांतणी मोगान माय पासान माना विश्वासी पडा जियो फावोक कुरपेन बर जेजू आशीर्वाद दितांका तुझ्या बेसावानी निठ जेजू जेजू गुणक जेजू शांती लाभय सुडका लाभय हालेलुया 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 आमचे हात तकल्याचे दवरया पवित्र आत्म्याची मजत मागया हे पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक्त कर हे वक्ता पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर पडतलो तुम्ही सगळां अभिषेक्त जातल्यात मध्य मुखांतर एमेसाचें बलिदान भेटून आसा आराधन करून आसात खंडेत देवाचे उतर असो शिवर तुमच्या देवतलो तुमची कुटुंबा पवित्र करतलो तुमकां आशिर्वादाने भरतलो तुमच्या कुटुंबात सुख संतोष समाधान हो जातले का जर जिविताचे ना समाधान आसा जाल्यार ह्या वक्ता सगळे पयस वेतले आनी संतोष समाधान थंयसर प्राप्त जातलो ह्या वक्ता आमी मागया पवित्र आत्म्याची मजत मागया पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा आमचे देवनी पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा सगोरा आमचे तू देव ये आमचे तू देव पवित्र आत्म्या कृपे सगोरा आमचे तू देव ये आमचे तू देव कुटुंबाची कमी माया मोगान कुटुंबाची कमी माया मोगान ललित मागता लाभ तुझी कृपा
लालेन मागतां लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोराच्या आमचे तू देव ये आमचे तू देव ये हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 उलो मारा समय निरंतर हालेलुया 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 हर गांचे सोगळ आमचे तुझे जे द्वारा दान जेसो समयाचे तू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या खासरी जोडायचे पावय थंका तुझ्या आशीर्वादाने भर सुखांत देशे दुखांत पिडे देशे भलायकेत सगळे त्यांच्या जीवितात एकमेक भरपूर माग करो एकामेका मनान लेको एकामेका विश्वासी राहो तुटानातल्या गाठीच्या बांधन एक वडल सांभाळ सोम्या हालेलुया हालेलुया कसली वाईट सकत खोटी दिस त्यांच्या जैतवरीने जाऊच्या तुझे पवित्र पदवीने आशीर्वादित कर सोम्या त्यांच्या मुखल्या राहू नका वाढता काही सोम्या त्यांच्या फाटल्या राहू त्याचे संरक्षण कर त्यांच्या बगल्या राहू नका संगाती त्यांच्या वैराव निरंतर आशीर्वाद लाभाय सोम्या हालेलुया हालेलुया शादा कबाला बाला बाला शब्द कबाला नलैया हालेलुया 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 आपण सोम्या आपण गुड कर टच देम हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 अतो बारिया Ergan tuka sumian Jesu, Oglab tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Joran thali beton do yadin wasuya. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Sumia so आशीर्वाद घेऊन कव्यांग गीत येते वडा सक्रमेंतान. या विचित्र सग्रमेदा काल तुझ्या कष्टांचा उडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबळ सदा समचे देमोगी सर्गो तुझ्या कुडेच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दयेन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्याच्या वेतांत कुटुंबाचे वेदिल्लें वर्तें देणें म्हूण आमी मानून घेवन ह्या कुटुंबाची वेची येतल्या सर खाजिरी जोडाय तुझ्या कृपेच्या बेसावांनी भर सुखांत तशें दुखांत पिडें तशें भलायकेन सगळे तांच्या जिवितांत एकामेका समोग करूं एकामेका मनार लेकून विश्वासी रावून तांकां फोव कर सर वायट शक्तींतल्यान तांकां अलग दवरनो तांच्या कुटुंबांत मोग आनी माईपास आनी मागणी निरंतर आसा जावंक ह्या मुखांत तांची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक तुजी कृपा आनी सगळ्यात फावो कर जोची येता आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.
उभी राहूया आमच्या दुबार सदैव जावं सुमयाचे नाव आतानी सदा सदैव जावं सुमयाचे नाव आतानी सदैव जावं सुमयाचे नाव आतानी सदा सर्वदा आतानी सदा सर्वदा आतानी सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचे नाव हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड परत पल्या सकाळी 8 वरार संगाता मेळचे आणि आता निमाणे गीत गाऊया ಯೇಸುಯಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುಯಿರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸುಯಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುಯಿರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ स्तुति महिमे हालेलुया स्तुति महिमे हालेलुया स्तुति महिमे मगाळ पुता सोवे अवगार मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन वर्षाच्या कृपेने आमकां आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि नावी आमेन